नमस्कार, दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अर्जुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोवान केलो बायलेचो घात, काबदराम व्हरून दर्यांत बुडोवन मारली। श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान 22वेर भौशीक सुट्टी जाहीर, सरकारान काढलो आदेश। सरकारी प्रकल्पाच्या नावान मडगांवांत जमनी लुटपाचे कारस्थान, आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। केंद्राच्या मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयाक मेळपी निधीक लागल्या गळटी, केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान नुस्तेकारांची उक्तायल्ली अजाप। फुटबॉलाचे उदरगती खातीर सरकारा कडल्यान मेळना फावो तसो निधी, गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीसाचो आरोप। मुख्यमंत्री आसलो तरी लेगीत आपुणूय लोकांचो सेवक, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारांत। काबदेराम दर्यांत उदकांत बुडोवन बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान गौरव काटियार हाका शेनवारा कुंकळ्ळे पुलिशेन अटक केली। गौरव काटियार हाणें शुक्रारा आपले बायलेक काबदेराम दर्यादेगेर भोंवपाक व्हेल्ली तेन्ना दर्याच्या उदकांत तिका बुडोवन गोवान बायलेचो घात करून थंयच्यान पळ काडलो। गौरव काटियार हो कोलवाच्या एका तारांकीत हॉटेलाचेर मॅनेजर म्हूण काम करतालो। कुंकळ्ळे पुलिसांनी काल गौरव कटियार ह्या 29 वर्साच्या भुरग्याक आपली बायल दीक्षा गंगावत हिच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केल्ली आसा। गौरव कटियार हाणें आपली बायलेक काबदेराम हांगा व्हेली आनी ताचे नंतर तिका त्या उदकांत बुडोवन मारली। जेन्ना थंयच्या काही पर्यटकांक तिची बॉडी वयर फ्लोट जातना उदकाचेर दिसली तेन्ना तांणी कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो आनी ताचे नंतर तपासाची सुत्रां सुरू जाली आनी ताचे नंतर तांकां कळ्ळें की गौरव कटियार थंय घेवन तिका आयिल्लो आनी ताका तो वतना एकटोच गेलो। ताचे नंतर ताणें ताका अरेस्ट केल्ली आसा। गौरव कटियार हो एका तारांकीत हॉटेलांत मॅनेजर म्हणून काम करता अशी माहिती कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनान दिल्ली आसा आनी कुंकळ्ळे पुलीस हाचे बद्दलचो फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मडगांवकार। अयोध्या श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर सोमारा 22 जानेवारी गोंयांत भौशीक सुट्टी जाहीर केल्या। सरकारी खाती, बँको, शाळा सयत हेर आस्थापनाय बंद आसतली। नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट खाला शेनवारा हो नवो आदेश जारी केलो। 22 जानेवारी 2024 दिसा मोठो उत्सव जावपाचो आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा की अयोध्या हांगासर श्री राम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा आनी व्हडलो उत्सव आनी सगळ्या देशभरात हो उत्सव मनयलो वयतलो। त्याच बरोबर 17 जानेवारी 2024 दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफिस जी आसा तांकां हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली। ताचे उपरांत आयज म्हणजेच सोमारा जो उत्सव जावपाचो आसा ताचे खातीर आयज अशें डिक्लेअर केलां की पब्लीक हॉलिडे म्हणजे जशें गव्हर्मेंट ऑफिस हांकां पब्लीक हॉलिडे मेळटाली तशीच आतां बँक, शाळा आसतले, स्कूल्स आसतली, कॉलेजीस आसतले, सगळ्यांक म्हणजे जशी आमकां पयलीं हॉलिडे पब्लीक हॉलिडे मेळटा तशीच आतां सुद्दां 22 जानेवारी 2024 दिसा हो जो उत्सव आसा ताचे खातीर सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर केला आनी हो जो उत्सव जावपाचो आसा तो आख्ख्या देशभरात हो उत्सव जातलो आनी सगळी कडेन हो उत्सव मनयलो वयतलो। जाल्यार ही जी पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर जाला आनी तो जो एक्ट आसा तो म्हटल्यार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट हाच्या खाला हो जो निर्णय घेतला आनी हो जो आदेश आयला तो म्हटल्यार सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे मेळटली। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आश्वेकर। मडगांवचो मास्टर प्लान तयार करतना तातूंत सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान शेतकारांच्यो जमनी गिळपाचें कारस्थान चल्ला असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। हो विशय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत हांव सभाघरांत काडटलो। तशेंच फातोडेच्या शेतकारांची जमीन हांव अशा बेकायदेशीरपणाक कसोच दिवचो ना अशें विजयान म्हणलां। आपयता वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका
These are vested interest lobbies. जमीन आणि जमीन लोकांची हडप करप आणि ताजेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून PPP करप हे कितें? This is a great land grab scam मरे. Nothing different than this. So मागीर what would be the reason for not inviting Vijay Sardesai for this presentation? Because I am a person who speaks my mind. I am not a Ghansabul of Digambar Kamat. He आसा जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक आणि Fatorda is not welcome. Tell him this. And we will come to Margaon and teach them our model of development by consent. रामराज ते सान्नमाल्ली देवळाक आणि देवूळ निवळ केले म्हणून रामराज्य जायना. रामराज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप. तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप. तांकां जाय तें करप. तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही. तें रामराज्य येवंक जाय. तें आतां व्हरून आमी मडगांवां हाडटा एक दीस रामराज्य. केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयच्या नुस्तेकारां खातीर येवपी निधी फाटल्या वर्सा सावन उणो जायत आसा. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला येवपी हो निधी 2021 40 कोटी वयर आसलो. तो आतां ल्हव वट्ट 8 कोटींचेर पावला. नुस्त्या खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयाक केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायला. नुस्तेकारांक बोटी, जाळी, संचार यंत्रणा, सेफ्टी किट, इन्शुरन्स, ट्रॉलर्स, ट्रेनिंग, कोल्ड चेन आणि मार्केटिंगात मजत करपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमार खात्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला अनुदान जाहीर केला. ह्या येवजणे खाला गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायिकांक अर्थीक मजत जावची म्हणून केंद्रान 430 कोटी रुपया मोडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमार मंत्रालयान दिल्या. पूण प्रत्यक्षात गोंयाक फकत 30% निधी मेळ्ळा. मंत्रालयान दिल्ले आकडेवारी प्रमाण 2020 ते 24 मजगती गोंयाक 403 कोटींतले फकत 107 कोटी रुपयाच मंजूर केल्यात. पूण फाटली 5 वर्सां हो निधी सामकोच उणो जायत चल्ला. 2020-21 हो निधी 41.46 कोटी आसलो. उपरांत 2021-22 हो निधी 43.57 कोटींचेर पावलो. 2022-23 हो निधी सामकोच उणो जावन 13.44 कोटींचेर पावलो. आणि आता 2023-24 हो निधी 8.93 कोटींचेर पावलो. 41 कोटी खंय आणि 8 कोटी खंय हेच कळपाक मार्ग ना. हाचे फाटले कारण मंत्रालयान स्पश्ट करूंक ना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयचेर 403 कोटी मोडपाची मोख फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयाक फकत 107 कोटी रुपयाच मेळ्ळे. 2020-21 गोंयांक मेळ्ळे 41.46 कोटी. 2021-22 मोडले 43.57 कोटी रुपया. 2022-23 मोडले 13.44 कोटी रुपया आणि 2023-24 मोडले 8.93 कोटी रुपया. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयच्या फुटबॉलाच्या सद्याचे परिस्थितीचेर गोंय फुटबॉल संघटनेन तिडक उक्तायल्या. फुटबॉल खेळांतल्या सुविधांचे बाबतींत गोंय हेर राज्यां परस खूब फुडें आसा. गोंयांत 200 फुटबॉल ग्रावंड आसात, पूण तातूंतले फकत 4 ग्रावंड फिफान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आसात. सरकारा कडल्यान फुटबॉलाच्या उदरगती खातीर फावो तसो निधी मेळना असो आरोप गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस हाणें केला. आमचे जेन्ना लास्ट बजेट जाल्ले वी हॅव इवन CM Saran, he called all association to give your budget, what is your requirement. So we have produced in last year's 10 crores is our budget. We want to increase our budget for international matches to be held here in Goa. Last year we have held Uzbekistan. After so many years exchange program, India and Uzbekistan. So to do that we required a lot of money. As in budget, Honorable Chief Minister has mentioned 6 crores is for football and GFA. So till now we are waiting to get that money. We have put a file, but you know the government system is. I request Sports Minister and Honorable CMs to just expedite this and put that money whichever you have announced in our system. See, we have registered player in Goa 260,000 players in Goa, highest in the country, but lack of government support. Government is giving us ground, so although government is having 200 grounds in their custody,
we asked them to release 11 grounds. Till today they have not released. If you cannot maintain, at least give to us whatever rate they ask. We are ready to pay, but give us so that our kids can, our players can enjoy the game. गोंयांतले सरकारी कर्मचारी लोकांचे सेवक. हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो तरी हांवूय लोकांचो मुख्य सेवकूच. देखून लोकांची कामां बरे तरेन करतलो अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कला सृजनोत्सव ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. लोकसेवक म्हणटा तो खऱ्या अर्थात पब्लीक सर्वंट आसता. तो पब्लिकाचो सर्वंट आमी सर्वंट हो मराठीत म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा, बट तो मराठीत जर म्हटलो जाल्यार नोकर जालो. म्हणजे पब्लिकाचो नोकर आसता. आनी आमी सगळे जाण त्या खातीर सगळ्याक हांव मुख्यमंत्री म्हणना, हांव मुख्य सेवक म्हणटा. ती मुख्यमंत्री जरी जालो जाल्यार हांव सगळ्यात प्रधान, म्हणजे तसो एक नंबरचो सेवक जर कोण आसत, एक नंबरचो नोकर जर कोण आसत जाल्यार तो मुख्यमंत्री आसा. आणि मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुम्ही सगळी जाणां काम करता. हांव मुद्दामून तेणी एक गजाल जी सांगली, आमची सगळ्यांची त्या निमित्तान वळख जाता. एकामेका कडेन आपली कितें कामां आसत जाल्यार ती रिजॉल्व जाता, सॉल्व जाता. म्हाजें म्हणणें आहा डिपार्टमेंटाची कामां आसा पयलीं ती पयली प्रायोरिटीचेर रिजॉल्व जावची, ती पयली सॉल्व जावची. त्या निमित्तान बाकी सगळे जाण आमी एक्सपर्टायट करतले. पण ह्या कल्चरल कार्यक्रमाचो दोन गोष्टी खातीर खूब बरो उपयोग जातलो, जाका आमी म्हणटा की स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आमच्याचेर कामाचो ताण, म्हणजे घरांतलो ताण आनी कामाचो ताण हो सदांच तकलेचेर आसता. आनी अशा पद्दतीची कल्चरल एक्टिविटीज जर आमी गुंतून रावले जाल्यार थोडोसो जें टेन्शन आसता तें कमी जातलें. आनी टेन्शन कमी जालें जाल्यार ऑटोमॅटिकली डायबिटीज जावची ना आनी प्रेशरूय वाडचो ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमकां हेल्दी उरपा खातीर सातत्यात म्हणत आयला आत्तां, आनी माननीय मोदीजी जें म्हणटा फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझीव इंडिया. फातोर्डा वाठारांत फुटसाल मैदानाचो प्रस्ताव निमण्या पावण्यार पाविल्लो, पूण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत सगळ्या कामांनी अडथळो निर्माण करता असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. ताणें मडगांवांत कसलेच उदरगतीचें काम करूंक ना, देखून फातोर्डे जावपी उदरगतीची कामां आडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार घरांत मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिली. फुटसाल ग्रावंडाक हें लागलां, कितें लागलां, दोळे फुटकेपणाचें दुयेंस जें मडगांवान आयलां. मडगांवान दिगंबरान आमचें पार्किंग प्रोजेक्ट बंद करपाक खूब ट्राय केलो. आतां हांवें आयकलां की एक बोड्ड्या फुटसाल ग्रावंड जाला, ताजो टेंडर जाला, ताजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. काम सुरवात जावचे पयलीं ताणें कोण तरी कोण चलीक जेई कोण केला न्हय, ते जेईचें काडचें पडटलें सगळें बायोडेटा. ते खंय सांगता हें फॉर्मेलिटी जावंक ना, ते कशें तरी तें बंद उडोवंक सोदता. सो दिगंबरान आतां एक डिपार्टमेंट नवो सुरवात केला बंद करपाची दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन. हाका हें बुजतलें. आनी ते हें केल्लें फुटसाल ग्रावंड म्हणटा तो म्हजे खातीर न्ही, हांव वचून खेळचो ना थंय. थंयचे स्थानीक लोक खेळटले, लोकांक जाय तो, थंयचे कावन्सिलरान डिमांड केला तो. सो असलें जर तो करूंक लागलो जाल्यार ते लोकांक घरा ताजे धाडचें पडटलें. मागीर पुलीस कितले दीस ताका प्रोटेक्ट करतले तें म्हाका खबर ना. कळ्ळें तुका न्ही. फुटसाल ग्रावंड फातोर्डाच्या डिवेलपमेंटान खंयी भितर इंटरफिरन्स केलें करीत आहा तो, आनी केलें फाटले दारांतल्यान, हांव ताका एक्सपोज करतलो आनी लोकांक घरा धाडटलो, मोर्चे आयतले घराचेर. हें ताणें तकलेन दवरचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही तो, मडगांवचो आमदार तो. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपूण जाल्ले भशेन मिटिंगो घेता. अयोध्या प्रभू राम मंदिराच्या मुर्ती प्राण प्रतिश्ठापना उत्सवा दिसा गोंयांतल्या कांय ग्रामपंचायतीन सोरो, चिकन आनी नुस्तें विकपाचेर बंदी घातल्या. माशेल कुमारजुव्या कांडोळा उपरांत शेनवारा अस्नोडे पंचायत मंडळान तसो निर्णय घेवन गांवांत नोटीस जारी केली. 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्री रामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्या निमतान दरेका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले. त्या दिसा अस्नोड्या वाठारांत बार्रां, चिकन सेंटरां आनी नुस्तें मार्केट बंद दवरची आनी सगळ्यांनी शिवराक रावचे अशें आवाहन अस्नोडेच्या पंचायतीन केलां. कुमारजुव्या पंचायती फाटोफाट आतां अस्नोडेच्या पंचायतीन हो निर्णय घेतला. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा अयोध्येक श्री रामाची प्राण प्रतिश्ठापना 22 तारखेक चालू जातली. आनी
अख्ख्या गोंयभर न्हू अख्ख्या आमच्या इंडियाभर देशभर एक प्राण प्रतिश्ठेचो जो कार्यक्रम हो रामाचो चालू जातलो ताका लागून आमी आयज अशी म्हणपाक सोदता की अस्नोळे गांवांत जे आमचे फिश मार्केट आसा जावं लिकर शॉप जे बार आसा जावं नॉन वेज फास्ट फूड कोण चलयता अशी जी शॉपां आसा ती सोमारा तेंच्यांनी बंद दवरून एक देवाच्या कार्याक तेंचो आपलो हातभार लायतले अशी आमकां आशा आहा आनी लायतले बी ते आनी आमच्या हो उत्सव आमच्या शांतादुर्गा टेम्पलान सोमारा सकाळच्यान चालू जातलो तो सांजे पासून तो प्रोग्राम आसतलो सांजचे आमी 7 तेचे सांगता जातली दिवाळी साजरी करून सकाळी आमची रामाची पूजन जातले आनी आमच्या हॉस्टेलच्या तशेंच इतर जनतेक आमचे एक हे आसा विनवणी आसा की ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी मुजरत हजर रावचे आनी एक सहकार्य करचे जेणे करून हो आमचो दिवाळी उत्सव राम प्रतिश्ठाच्या कार्यक्रमा बद्दल जातलो पळय तितून तेंचे सहकार्य आमी मागता। आमच्या पंचायतीन अशें सगळ्यांक रिक्वेस्ट आनी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की चिकन शॉप जावं फिश जावं फास्ट फूड जावं अशें नॉन वेज जे आसा आयटम जे आसा पळय ते दिसा 22 तारखेक जो आसा अयोध्येक व्हडलो प्रोग्राम आहा रामाचो त्या निमतान सगळे बंद करपाचे अशें आमचे सगळे रिक्वेस्ट आसा आनी ह्या आमी अशें डिसिजन घेतला ताका आमची हेल्प करपाची तेंच्यांनी आनी सगळे बंद घेवपाचे सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा हात जोडून रिक्वेस्ट आसा की ते दिवसा 22 तारखेर सगळ्यांनी बंद घेवपाचे। गोमंतक टीव्ही खातीर अस्नोडच्यान तुकाराम सावंत। शेनवारा फातोडेर फातोर्पा वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या महारथाचे मिरवणुकेक पयस पयशिल्ल्यान भक्त हाजीर आशिल्ले। पळयात पुराय बातमी। फातोर्पा वाठारांतली श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा 15 जानेराक सुरू जाली आनी 20 जानेराक रातच्या वेळार जात्रेची सांगता जातली। पयल्या दिसा अंबारी रथ, दुसऱ्या दिसा फुला रथ, तिसऱ्या दिसा विजय रथ जाल्यार निमणे दिसा महारथ सारख्या वेगवेगळ्या रथांतल्यान देवी कुंकळकान्नीची मिरवणूक काडली। देवीचो आशीर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त हाजीर आशिल्ले। आज श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचो जत्रोत्सवाची महारथांतल्यान मिरवणूक जाली। पंचमींतल्यान ह्या मिरवणुकीक सुरवात जाल्ली। महारथाच्या मिरवणुकीक जशे 12 वांगडी पंचमीक नेमान बसतात आनी मागीर महारथा उपरांत फुलां अंबारी रथ, अंबारीच्या उपरांत फुलां रथ, विजय रथ आनी महारथ। आज सकाळी पहाटे 6 वाजता ही मिरवणूक हांगा मंदिराच्या प्रमुख द्वारापासून सुरवात जाली। मागीर आकार उदेंगी देवळाक मंदिराक वळसा घालून ती ह्या मुख्य मंदिराक वळसा घालून ज्या जाग्यार आशिल्ली थंय ताची सांगता जाली। हजारो भाविक ह्या उत्सवाक उपस्थित आशिल्ले। भाविकांनी देवीच्या रथाचेर आपली जी मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची म्हूण जे मागणी करतात आनी तेणें जी आपल्याक वस्तू देवाच्या रथाचेर अर्पण करतात आनी ही जशे पयली रथाक सुरवात जावचे पयलीं आमी 12 वांगडी नाल्ल फोडटात रथाचेर आनी उपरांत ह्या वाठारांतले जे देवस्थानां आसात तातूंतले एका प्रतिनिधीक आपोवन नाल्ल फोडटा आनी मागीर महाजन आनी सगळे लोक भावीक नाल्ल फोडटा आनी रथाक सुरवात जाता। आमचे देवस्थानाचे महाजन तशेंच देवीचे सगळे भाविकांचे हांव आभार मानता की तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ही जात्रा निर्विघ्नपणे पार पडली। हांव देवी शांतादुर्गे कडेन मागता की तिणे ह्या सगळ्या लोकांक बरें आरोग्य आयुश्य आनी ऐश्वर्य मेळोवन दिवचे। ही जी जात्रा आसली ती 15 जानेवारी 2024 सुरू जाल्ली। विधिवतपणे नेमाक बसून आमच्या गांवकारांनी ही जात्रेची सुरवात केल्ली आनी आयज देवीचो 20 तारखेर सकाळी 6 वाजता महारथांतल्यान मिरवणूक जाली आनी आयज रातचो देवीचो जो जात्रेचो जो नेम आसा तो आमचे 12 वांगडी मोडटले आनी जात्रेची विधिवतपणे सांगता जातली। परतून एकदां हांव सगळ्यांचे आभारी आसा। हांव आभारी आसा गोवा पुलीस
खात्याचे, तसेच PWD खात्याचे, तसेच इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय, फायर ह्या सगळ्यांचे, तसेच ही जी जात्रा यशस्वी करपा खातीर आमच्या महाजनां बरोबर बाकीच्या लोकांचे म्हणजे आमचे चारी लोक म्हणा, चितारी लोक म्हणा आनी बाकीचे सगळ्यांची जी जे कोण ह्या जात्रे खातीर वावुरता त्या सगळ्यांचो हांव आभारी आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ही जात्रा यशस्वी करपाक आमी ठरले. गौरंग मळकर्णेकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पाच वर्सां आदी मोपा विमानतळा खातीर नोटीस दिनासतना घर मोडलें. ताचो मोबदलो अजून सरकारान दिवंक ना. ते उपरांत फाटली सेगीत 3 वर्सां जाली काजीक उजो घालून त्यो लासून उडोवपाक लागले. ह्या सगळ्याक लागून मोपाच्या सुरेश तळकटकाराचेर वायट परिस्थिती उप्रासल्या. पावसान जीव दिवची पाळी येतली असो प्रसंग इल्लो कोण म्हाका पावना आयज पर्यंत. पुलीस आयकना, मामलेदार आयकना, डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेना. सध्या मी कामाक वयता, कामाक ते हे केशीनी पयशे सोंपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला. हांवें ती 2 घरां मोडलेली तेतूंत तूं आसलेलो. ती एअरपोर्टा खातीर मोडलेलो. तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना हायकोर्टान 3.5 लाख काडले ते घेवंक ना. 3.5 लाख 3.5 लाख फक्त. घर 150 स्क्वेअर मीटर असले. त्या रातचे येवन मेजल्या न्ही तेंच्यांनी ऑफिसरांनी नोटीस मीस काय दिवंक ना. मागीर RTI घालून जेव्हा नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मीटर घर आसलात. नाही मेजली. आता 2017 पासून जशें ताणें सांगलां की 17 नोव्हेंबराक 2017 जवळ आता 5-6 वर्सां जालीं ताच्या रातयांक विदावट नोटीस दाखयनासतना फौज फाटां घेवन तेन्ना पर्रीकार आशिल्लो सरकार. तेन्ना रातची 7 वरांची ताची घरां मोडलीं दोगांयची, तळगडकराची आनी साळगांवकाराची. ताजे नंतर संघर्श आमी सातत्यान जवळ आता 5 वर्सां जाले. ताका न्याय मेळचो म्हूण आमी ताजे फाटल्यान आसात. आमी गव्हर्नराक वचून मेळ्ळे, आमी आमचो श्रीपाद भाऊक वचून मेळ्ळे, आमी कलेक्टरांक ताजें कितें आहा ती कंप्लेनी आहा त्यो घातल्यो. त्या खातीर आमी वावरलेले आसा. आनी आतां अशें पळोवंक गेलें कितें एक काजीचें उत्पन्न म्हणजे कितें एक फॅमिली पोसताची. आनी ते फॅमिलीक आज तो 3 वर्सां जालीं कोण तरी उजो घालता. त्यांनी FIR केली, प्रोफेशनल केली, आनी खंय केली, तेचेर एक्शन कित्याक घेयना. बरें तेचेर घरां मोडली एअरपोर्टा खातीर आनी तरी ताका पयशे मेळना. तेणी करपाचें कितें? म्हाका दिसता तेणी तरी सगळे फॅमिली घालून मारपाचें ताका मुख्यमंत्री दारा वचून मारपाचें. आयज पार्शेकर दिसा मिटिंगाक सांगता मी केलंय. अरे तूं केलंय पूण हांगाल्या मोपाच्या लोकांक तूं पयशे मारले मरे. तांकां तेंचो तूं दिलाय रे मोबदलो. तेंचो तांकां दिवंक जाय आसलो मरे. आयज तुमी आमी मुणकार म्हण आयज आमी झगडटा, कुळाचे हितून झगडटा. आमी प्रत्येक आमची गोंयकारांची एक फॅसिलिटी मागूंक सोदता. तुमी आमकां कित्याक दिनात? आनी तुमी कसलेच गोश्टीक हे जे PP कोण येतात, CC कोण येतात तांकां तुमी जमीन दितात. आनी जे खरे आयज गोंयकार आमचे हांगासर जे आजच्या पणजेन जे जमिनी कोसोवन दवरलेल्या ताका 1 रुपया मेळना. हेचें कारण कितें? म्हणजे अशें दिसता हो जो BJP सरकार आसा हो गरीब लोकांक गोंयकार तांकां मारून उडोवपाक सोदता. आनी मिडल क्लासीक आहा न्हू ताका लोवर क्लासीन हाडून सोडून आनी हाय क्लास ताका वयर दवरूंक सोदता म्हणून हे सगळें जाल्लेलें आसा. तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता, प्रमोद सावंत पळय तूं आयज खंय जावं गृहमंत्री हे मंत्री तो मंत्री खूब खाती आसात आनी पुलीस स्टेशन म्हणजे मेन तुजे कडेन आसा. तर तुवें हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाची आनी हेच्या काजींक जो उजो घातला ताका ताबडतोब तेजो मोबदलो मेळपाचो. कित्याक म्हाका तरी सांगता ताका हे अंदूच्या वर्साक ज्यो काजी तवरल्यान ताका फुलां येयल्यान तेजो कमीत कमी ताका 3-4 लाख ताका उत्पन्न आहलें ते एका सेकंदान काबार केल्लेलें आसा. तेन्ना हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन जाता तितले बेगीच्या बेगीन ताका न्याय दी. अयोध्येंत राम मुर्तीच्या प्रतिष्ठापन सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर पर्वरी लायिल्ले बॅनर एकट्यान पिजून उडयल्ले. ह्या मनशाक पर्वरी पुलिशेन शुक्रारा सांजे अटक केला. 29 वर्सां पिरायेचो आनी मूळ उत्तर प्रदेशाचो नागरीक आशिल्ल्या ह्या मनशान सोरो पिवन हो गुन्यांव केला अशें पुलिशेन सांगलें. फुडें आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयिल्लें की 2 पोस्टर जे रामाचे श्रीराम जे 22 तारखेक इनॉग्रेशन देवूळ जावपाच्या
तेज्या खातीर कितें तरी इन्विटेशन मारलेलें आनी ते पोस्टर 2 पिनले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आनी ऑन दॅट बेजीस आमी केस रजिस्टर केल्ली आनी इमिजिएटली आमचो स्टाफ डिप्यूट केलो आनी आमी एक सस्पेक्टाक धरला. सस्पेक्ट म्हणजे तो CCTVचेर तो दिसता करता तें तसोच आहा आनी आमकां 100% दुबाव आहा. सो आमी क्रॉस व्हेरीफाय करता सगळें. अरेस्ट केलो. तेजें नांव कितें? नांव सद्या डिस्क्लोज करूंक मेळना कित्याक आमी सारकें व्हेरीफाय करता. खंयसून गोंयचो का युपीचो तो युपीचो. हय युपीचो. खंयच्यान आयिल्लो? एक्चुअली आमी CCTV सगळे सर्च केले जाल्यार तो चलत येता. खंयसून स्टार्ट केलो? आमकां CCTV आमी ट्रॅक केलो जाल्यार तो पणजेच्यान चलत येयला आनी डायरेक्ट अशें बॅग घेवन कोणाची तरी मागीर कळ्ळें की ती बॅगू कोणाची तरी उखलून हाडली ताणें आनी तो आमकां कलंगूट सर्कला कडेन मेळ्ळो. कितक्यांक सुमार? आनी सांजचो एक अरावंड 6 o'clock आमी ताका ट्रॅक केलो. सांजचो ट्रॅक केलो आनी ताणें कन्फेस केला आपूण मातसो सोरो पिल्लो आनी हितून आसलो तो त्या खातीर घडला म्हणून. हय अरेस्ट जालो. अरेस्ट केलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.